we have with us Honorable Minister for Sports, Art and Tribal Welfare, रमेश तवडकर सर. आणि आज आम्ही मुद्दाम ही प्रेस कॉन्फरन्स आपयल्या ती डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स अँड यूथ अफेअर्स आणि स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा तशेंच इन कोलॅबरेशन विथ आदर्श युवा संघ काणकोण जो वार्षिक लोकोत्सव जाता ताज्याच आदाराचेर थंय स्टेट ट्रायबल स्पोर्ट्स फेस्टिवल आमी मनयतात. आणि ह्या वेळार 9वो स्टेट लेवल ट्रायबल स्पोर्ट्स फेस्टिवल काणकोण हांगा जाता आमोणा. आणि जसे लोक सगळे लोकोत्सव पळोवपाक वतात वार्षिक, थंय स्पोर्ट्स फेस्टिवल स्टेट लेवलचे 12 तालुक्यांतले भुरगे 12 तालुक्यांतले 12 वेगळे वेगळे टीम ज्यो आसात त्यो कम्पीट करून हाजी एक म्हायती दिवपा खातीर आमचे मदीं आसात ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर स्पोर्ट्स रमेश तवडकर सर. सगळ्यांच्या वेलकम करता आणि आय रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर एड्रेसिंग द सगळ्यांचें स्वागत जाल्लें आसा. परत एकदां हांव तुमचें सगळ्यांचें स्वागत करता. आज विशेश करून आमचे मदें की आमच्या खात्याचे डायरेक्टर अजय गावडे तशेंच आमचे डेप्युटी डायरेक्टर विवेक पवार हांगा उपस्थित आसात. आणि आज प्रेस कॉन्फरन्स घेता आसतना 9वो आदिवासी खेळा महोत्सव आमी काणकोणा आयोजन करता ताजे संदर्भांतले डिटेलिंग करपा खातीर आज आमी सगळे जमले आसात. म्हाका दिसता की फाटलीं गेलीं कितलींशींच वर्सां म्हणजे फाटलीं 8 वर्सां आणि आता 9वो ट्रायबल स्पोर्ट्स फेस्टिवल आमी ऑर्गनायज करता. म्हाका दिसता की फाटल्या 8 वर्सांचो जो अनुभव जर पळयलो जर जायत लोक दर वर्साक ट्रायबल स्पोर्ट्स फेस्टिवलाची वाट पळयता आणि 12 तालुक्यांतल्यो 12 टिमी ताजें सिलेक्शन बाकी सगळे प्रोसेस पयली आमी करता आनी ताजे उपरांतच हो खेळा महोत्सव हांगा आयोजन करता. आणि तो करता आसतना एक महोत्सवाचें स्वरूप कशें येवंक शकता जावपाक जाय आणि तातूंतल्यान स्पोर्ट्समॅन स्पिरीट जी आसा न्ही खेळाडूंचें कशें डेवलप जावपाक जाय असो एक मुखेल हेतू दवरून हो खेळा महोत्सव आमचे कन्सेप्ट जो आसा न्ही पयलीं सुरवात केल्लो. म्हाका दिसता की आमी गोंयभर देशभर आसा न्ही नॅशनल लेवलाचेर स्टेट लेवलाचेर किंवा तालुक्याचेर सगळ्या प्रकारचे टुर्नामेंट्स घेता. पूण विशेष करून बाकीच्या बऱ्याचशा टुर्नामेंटाक आनी बाकीचे जे आमी जे ऑर्गनायज जाता तातूंत पब्लीक पार्टिसिपेशन नासता. तातूंत फक्त खेळगडेच आसता चडशे आनी तातूंतल्यान आमी पयलो दुसरो असो आमी तातूंतल्यान नामांकन करता. पण म्हाका दिसतालें की गोंयाक एक प्रकारचें स्पोर्ट्स कल्चर निर्माण जावपाक जाय आनी विशेष करून की आज आमकां खबर आसा की ट्रायबल भागांतले म्हणजे नॅचरल जे टॅलंट आसा तें बऱ्याच वेळाचेर फीट आसून सुद्दां तसो तांकां खबर जाणीव नासता. सगळ्यात उदाहरणां म्हणजे एक्झाम्पल आमगे आसता बाबू गांवकर. बाबू गांवकर हो एक्चुली अत्यंत रिमोट भागांतलो पण एक बरो खेळगडो इनबॉर्न जो आसा नॅचरल जे आसा टॅलंट आसा आनी त्या टॅलंटा आदाराचेर आज तो नॅशनल किंवा इंटरनॅशनल लेवलाचेर परजळटा हें आमी लक्षांत येता. अशाच प्रकारचे कितलेशेच खेळगडे आमच्या गोंयांत आसा आनी ते आयडेंटिफाय करप आनी तातूंतल्यान तांचें आशिल्लें टॅलंट आसा तें सगळ्या समोर दाखोवप ह्या दृश्टीन आमी करतले. तातूंत मध्ये विशेष करून आमी ज्यो गेमी घेतल्यो आसा तातूंत मध्ये म्हणजे मातीशी संबंदीत आशिल्ले गेम म्हणजे ती कबड्डी, खो खो, व्हॉलीबॉल आणि टेनीस, क्रिकेट ह्यो घेतल्यो आसा. आनी त्याच बरोबर दुसरो अत्यंत महत्वाचो भाग म्हणटा तो म्हणजे बरेचशेच खेळ जे आसा न्ही आमचे पारंपारीक खेळ लोगोरी आसतल्यो, विटीदांड आसतल्यो, टग ऑफ वॉर आसतलें, मिलान आसतलें, अशा प्रकारच्यो जे पारंपारीक खेळ आनी ज्या खेळाक कसल्याच प्रकारचे खर्च नासतालो अशा तरेचे खेळ आमी म्हणजे ल्हानपणा म्हणात किंवा बाकी पारंपारीक जे खेळ खेळटाले की ते आज खंय तरी लूप जाल्ले आसा. आणि परत आणि ती लूप जाय आसतना कांय जाणांमध्ये एक तातूंत एक क्युरियोसिटी आसा आणि कांय जाणांनी ताचें असोसिएशन केलां आणि त्यामुळे ताका एक दुजोरो दिवपा खातीर ताका एक ताकद दिवपा खातीर आसा न्ही हे खेळ परत एकदा पुनर्जीवीत जावचे जेणे करून सगळ्याच लोकां समोर येवचे. आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमचो लोकोत्सव आसा फेस्टिवल आसा ताका जोडूनच हो कार्यक्रम घेता. कारण लाखांनी लोक येता आणि लाखांनी लोक येता आसतना की लाखांनी लोक तो हे पळयतात म्हणजे ताका पळयतात किंवा ताजे मध्ये सगळ्या खेळाचो खेळ पळयत पळयतकीर चॅस करतात बाकी सगळ्या एक अशा प्रकारचे महोत्सवाचें स्वरूप जें आसा थंय येता. आणि तातूंतल्यान एक चडसो सक्सेस रेट जो पळयलो जायत न्ही
जाल्यार मागीर म्हणजे खूब मोठ्या प्रमाणात लोक ताची वाट पळयता बाकी सगळे गजाल करता आनी तो हो आमचो ट्रायबल स्पोर्ट्स फेस्टिवल जो आसा तो आमी 9, 10, 11 हांगा आदर्श ग्राम हांगा काणकोणांत खेळयता. त्यामुळे ह्या प्रेस कॉन्फरन्सच्या माध्यमांतल्यान हांव सगळ्या गोंयभरचे जे आमचे जे वेलविशर आसात किंवा स्पोर्ट्स पर्सन जे आसात की आमचे खात्याचे सगळे अधिकारी आसात बाकी जे स्पोर्ट्साचे संबंदीत लोक आशिल्ले लोक आसात आनी त्या फेस्टिवलाक येवचे आनी जेणे करून जे आसा न्ही की गोंयांत एक प्रकारचें स्पोर्ट्स कल्चर डेवलप जावपा खातीर जे आसा न्ही एक प्रकारचो माहोल जो आसा तो तयार करपाचो प्रयत्न आसा. ह्या प्रयत्नाक तुमी म्हणजे पार्टिसिपेट जावन तो सक्सेस करची अशा प्रकारची विनंती करता आनी मुजरत तुमी सगळ्यांनी ह्या कार्यक्रमाक येवचें आनी एक प्रकारचो पूर्ण माहोल जो आसा न्ही आनंद आसा न्ही तुमी लुटचो अशी विनंती सगळ्या गोंयकार भावांक बानी करता. ऑल इंडिया मॅरेथॉन. त्याच बरोबर ताका जोडूनच ह्या वर्साक आमी की दर वर्साक आमी मॅरेथॉन रेस घेताले म्हणजे ती विदीन काणकोण आसताली कांय वेळाचेर ताचे पयलीं कांय वेळाचेर स्टेट लेवल आसताली. ह्या वर्साक अशा प्रकारे प्रयत्न केला की ऑल इंडिया लेवलाची एक रोड रेस जी आसा न्ही ती 10 तारखेक सुरू जातली आनी 10 तारखेक वेगवेगळ्या कॅटेगरीज आसात त्या कॅटेगरीच्या अंतर्गत जे आसा न्ही की हांगा म्हणजे रोड रेसची संदर्भान जे आसा जे जे स्कूल पार्टिसिपंट सिनियर सिटीजन म्हणत बाकीचे सगळ्या हाचेर त्या हाका इव्हेंटाक सहभागी जातले आनी ती सुद्दां आसा न्ही ती पळोवपासारकी आसतली. एक वेगळी अफलातून आमी कन्सेप्ट आतां डिझायन केल्लो आसा की तो डिझायन सुद्दां जो आसा न्ही तो कन्सेप्ट तुमी पळोवचो आनी जेणे करून स्पोर्ट्स पर्सनाक जे आसा न्ही एक शाबासकी दिवची किंवा तांकां तांचे आशिल्लें स्पिरीट जें आसा तें डेवलप करपाक मदत करची अशें एक आव्हान सगळ्यांक करता. आम्ही पळयता लोकोत्सवा निमतान तुम्ही जे ट्रायबल इव्हेंट करता त्या बाबतीत तुमचे कडेन डिपार्टमेंट आसा स्पोर्ट्सचो कशा तरेन आनी रेस्पॉन्स करता तुम्ही कारण आमी पळयता की जरी ट्रायबल खेळटाले जाल्यार तरी आमचे यूथ आसा गोवा यूथ आसा ते तितके वळना ट्रायबल गेम्सा कडेन. आमी पळयता फुटबॉल क्रिकेट अशाच गेम्सा कडेन चडशे तांचे आसता इवन तांचे पेरंट्सांचे फुटबॉल आनी क्रिकेट खेळत जाल्यार नाही म्हाका दिसता की ह्या समय तूं म्हाका त्या इव्हेंटाक तूं आयला काय खबर ना म्हाका पण आयला आसा जाल्यार निश्चित जे आसा न्ही म्हणजे जर एखादी गेम जर थी जाता आसत जाल्यार चॅस करपा खातीर आसा न्ही हजारांनी लोक जे आसा न्ही ती ते तांचे जे स्कील म्हणजे एखादी बरी जर ताणें कबड्डी किंवा खो खो मध्ये बरी डाय मारली बरी ताणें कॅच केली आसा जर जायत न्ही ताका चॅस करपा खातीर आसा न्ही हजारांनी लोक आसता म्हणजे तो माहोल जो पळोवपाचो तो ग्रावंडार आसाच ग्रावंडा भायर सुद्दां जो माहोल जो आसा न्ही पळोवपाचो आसता आनी तातूंतल्यान एक म्हणजे ग्रावंडार जो मनीस खेळना ताका सुद्दां जो आसा न्ही ताका तो असो ताजे एक्सायटमेंट जे आसता न्ही ते ओसंडून धरून आयले लक्षांत येता आनी त्यामुळे त्या खेळा महोत्सवाचें आसा न्ही म्हणजे इम्पॉर्टंट म्हणजे हांव आत्तां स्पोर्ट्स मिनिस्टर आसा म्हणून न्ही हाजे पयलीं नासतनाच हांव सक्सेस केला आसतनाय ते सुरवात केल्लें म्हणजे हांव पयल्या टायमाक जे आसा न्ही स्पोर्ट्स मिनिस्टर आसतना हो महोत्सव हांवें सुरवात केल्लो तो कंटिन्यू उरलो आनी आतां परत एकदां थंय सक्सेस करपाची संदी मेळिल्ली आसा. त्यामुळे सबंद गोंयभरचे ते खेळगडे आसा न्ही की एटलिस्ट त्या खेळगड्या निमित्यान आसा तांचे स्कील डेवलप जाताच पण तांकां ट्रॅक शूट बाकी सगळ्या तांकां सगळ्या वेवस्थीत दिले वता आनी तातूंतल्यान एक माहोल तयार जाता आनी तातूंतल्यानच सगळे खेळगडे वाट पळयता आनी तातूंतल्यानच म्हाका दिसता ह्याय वर्साचें सक्सेस जें आसा न्ही तें फाटल्या वर्सा पेक्षा चड आसतलें अशें हांव धरून वता. टोटल ह्या सगळ्या हातूंत एक 1200 खेळगडे आसतले म्हणजे ते सिलेक्टेड आमी टीम सिलेक्ट करून क्रीम जे आसा न्ही ते गोंयभर हाडटले आनी त्या नंतर बाकीचे पब्लीक जे आसा न्ही ती अफलातून आसता. हय पारंपारीक म्हणजे विटी दांडू हय हय नाही आम्ही चड करता आम्ही आमच्या लोकोत्सवाक जे आसा न्ही मातीशी संबंद आसल्या कारणान आमी मॅटार बी खेळुचे नात. आमी आमचेच ते पारंपारीक जे ग्रावंड आसा न्ही तेच आमी तयार केल्ले आसा म्हणजे ताजो मातीशी आशिल्लो संबंद जो आसा ते बद्दल ते करतले पण आमी मॅटाचेर खेळनासतना आमी माती अशें बरे वेवस्थीत ग्रावंड तयार केल्ले आसा म्हणजे रावपाची वेवस्था आसा सगळ्यांची कांय जाणांक रावपाची आसता कांय जाण येवन वचूंक आसता ट्रान्सपोर्टेशन आसा सगळें आसा.
किती म्हणाले प्रायजीस जे आसा न्ही ते आतां सगळ्या गेमी भितर आसा न्ही की 25,000 फर्स्ट प्रायज, 20,000 तुमकां सेकंड प्रायज आनी थर्ड प्रायज आसा न्ही 15,000. फर्स्ट ट्रॉफी 25, 20 आनी 15 आनी प्लस ट्रॉफी आसता. कितें म्हणलें पळय आमी कबड्डी, खो खो, व्हॉलीबॉल आणि क्रिकेट, टेनिस क्रिकेट आणि त्यानंतर बाकीचे लोगोऱ्यो, विटी दांडू, टग ऑफ वॉर अशे अशे जे हां ना 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 हे थोडेच घेतलेले आसतात. म्हणजे तशें पळयल्यार ती पारंपारीक खेळ कितलेशेच आसा म्हणजे प्रकार म्हणजे 20 तरी प्रकार आसतले सगळ्यात घेणे शक्य ना आमचे. येस ना नाही आता बऱ्याच जणांचे असोसिएशन केल्ले आसा. आं म्हणजे नोकरेची असोसिएशन आसा, मागीर विटी दांडूचें असोसिएशन आसा, कांय जाणांनी तर कॉमन असोसिएशन केल्लें आसा. म्हणजे तो ताणें सुरवात केल्ली आसा. म्हणजे लोकोत्सवा पुरतीच उरता अशें ना. कांय जाणां अशें असो करून तांचें रजिस्ट्रेशन केल्लें आसा आणि त्या असोसिएशनाच्या माध्यमांतल्यान आसा न्ही ते तांणी प्रयत्न सगळ्याचे म्हणजे रुल्स रेग्युलेशन जे आसा न्ही तयार करपाचें काम सुरवात केल्लें आसा. ना सद्याक तरी ना, सद्याक डेमो म्हणून जावना स्कूल गेम्सांत तरी ना. स्कूल Yes, thank you.